विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत आणि नमस्कार. आयचे कविता फुललेली काणी हे कार्यक्रमांतू हांव प्रस्तुत करचे कविते नांव आसा 40 वर्सांचो तळमळू म्हणून. वय ही कविता हांव बरोवन सुमार 27 वर्साची जाल्लीची म्हणून सांगू येता. तितले करारवाक जावन हांव कशी सांगता म्हळ्यार म्हाका 40 वर्स प्राय जातना हांवें बरयलेलें कवन हें. 40 वर्स मनशाक जाल्ले म्हणटना सुरवेचे अनुभव म्हळ्यार दोळ्या शक्ती उणी जावची आनी दोळ्याक कन्नडक येवचे. दोळ्याक कन्नडक आयले म्हणटना ते कन्नडक एक दीस विसरून बेनी ऑफिसाक गेल्ली म्हळ्यार तेसू कसलेय वाज्जूक बरोवच्या जायना तिली एक स्थिती. सन्न अक्षरान तूं दोळ्या दिसा येना तो एक अनुभव. आनी मनशाले अंगांग ताजी कार्यक्षमता एक अंगांगाची कार्यक्षमता कशी उणी जाता येता. मनशाल चंदाय कशी उणी जाता येता. केस होगुर धव जाता वता आनी आंगां थंय मिरी पडता. गळो फुडें शंकुशी आशिल्लो गळ्याकय मिरी पडता. म्हणटना सुरवेक आपण खंयगी सोलवता आसा प्रकृती मुखारी म्हणून एक अनुभव मना येता. आनी आमगे दोळ्या मुखारीची सन प्रायेचे चेडवांनी तांणी चलचे नमुनो पुरो पळयतना आमकां प्राय जाल्या आमचे नात तांगे म्हणके करूं जायना म्हणलेलें एक मना भितरी एक अनुभव जावन चिके सोलवलेले अनुभव मना दिता ते. त्या संदर्भारी हांवें बरयलेली कविता 40 वर्सांचो तळमळू म्हणून. आनी एक तरणाकुटी चिल्ली बहुशा 16, 17, 18 वर्साची. तेन्ना मात्र ती यव्वना हाक पांय दवरता. तिगेल तोंडारी भारी एक नमनेचे तामसाण आसता म्हळ्यार गुलाले एक रंग आसता. आनी नवीन जावन आयिल्ले ते यव्वनाची एक झळक आसता, एक उमेद आसता. तांगेले एक चमकणेन तूं एक लास्य आसता, एक नाट्य आसता. तें पुरो पळोवन आपण कशी हे पुरो हांतुल्यान दूर जाता वता आसा म्हणून एक सानी एक विशाद मनान भरून घेता. आनी त्या संदर्भारी ते पोरी एक उद्देशीसून बरयला हें कवन. आयक गो पोरी तुजी तसलें चमकण नेसण मिगे लगी आशिल्लें. आयक गो पोरी तुजी तसलेची चमकण नेसण मिगे लगी आशिल्लें. झळकूच दोळे तांबडे गाल, झळकूच दोळे तांबडे गाल मिगे लगी आशिल्लें. काळो केसू दिगी फांती, काळो केसू दिगी फांती शंखा तसल गळो आशिल्लो मिगेलोय. मेज म्हाक्षी घुंवता आशिल्लें तरणे प्रायेचेरके, मेज म्हाक्षी घुंवता आशिल्लेचे तरणे प्रायेचेरके. आतां चिके पावडर लायिल्ली चेड जाल्यार कुसू हासताची सकड. आतां चिके पावडर लायिल्ली चेड जाल्यार कुसू हासताची सकड. वाऱ्याक वर्ल चिके निसरल्यार, वाऱ्याक वर्ल चिके निसरल्यार पूतताय तोंडा गांठ घालता. पूतताय गांठ घालता तोंडाक. ल्हान मात्याचे लांबचे पोट्टाचे, ल्हान मात्याचे लांबचे पोट्टाचे बामणाकय तांगेली हांगेली बायल चिचंदी, तांगेली हांगेली बायल चिचंदी. आयकनी में तुवें
आयकनिवे तुवें मालगड्यान सांगिलें, पिक्कल पान पडतना तरणे पान हांसता म्हणून. पिक्कल पान पडतना तरणे पान हांसता म्हणून. सांग पोरये, सांग पोरये, जाल्यार कित्या तूं अशी निर्णीड येता? जाल्यार कित्याक तूं अशी निर्णीड येता आनी म्हगेल प्राय कित्या उडगास हाडयता? आनी म्हगेल प्राय कित्याक उडगास हाडयता? हय, 40 वर्स म्हणटना मनांत भरच्यो एक विषाद हो. 40 वर्स म्हणटना मनांत बदल जावन विवेक जागृत जावका, युवपण दूर जावन म्हालगडपण प्रवेश जावची एक हंत हो. तेन्ना सगळ्यांकय माफी करूंक, तांगेल चेडूपण ओपून घेवच्याक शिकूंक जाल्यार प्राय हे. जाल्यार तेता म्हालगडी न्हय, हेतान धाकली न्हय, म्हणलें एक वयांत म्हळ्यार एक प्रायेंत मध्यंत एक संक्रमण स्थितींत आशिल्ल तुकून सना प्राय चेडू आनी निडनिड येतना खंयकी एक सान असहना मनांत उद्देत दिसता 40 वर्सांत. जाल्यार आत्त 60 वयर 7 वर्स जातना सन्न चेडू आनी निडीड येतना तें आमकां चंद दिसता, आमगेल नात्रशी दिसतात आनी तांत कांय चूक दिसना. जाल्यार आमकां 40 वर्स आसतना 18 वर्सांची आनी निडनीड येतना खंयकी एक सान असहना आमगेल मनांत दिसून आशिल्ल्या शापुरो त्या संदर्भार बरयलेली ही कविता. आयक गो पोरी, तुजी तसले चमकण आनी नेसण म्हगे लागीं आशिल्लें. वय, सन्न चेलयांक गेलें म्हळ्यार आनी आत्त प्राय एक येत आसूची चेलयांक गेलें चमकण्यान तुजी एक लास्य, एक नाट्य, एक मोरान नांचिलशी एक चमकण आसता तें. मागीर प्राय जाता वतन पायया गंटी दूकी सूर जातरी मागीर आमगेल चमकण एक विचित्र जाता. तांत कांय कोणाकय एक मोहक जावन दिशी तसल चमकण जावन व्हरना तें. मेट्ट चडतना, देंवतना, चमकतना, बसतना, बशीन कडेन सावन उठयतना प्रत्येक कडेन ती पायया गांठी कुयो कुयो म्हूण भितरीची दुखयतची आमगेल चंदाई चमकणाची ते विसरावन सोडता. तेन्ना आमकां 18 वर्साची लेन चमकण पळयतना कसल मोरशी ही कशी दिसता आनी सानशी एक असहना मनांत उदेता. आनी नेसण म्हळ्यार ते कालांत कित फॅशन पुरो येता. भोशा आमगेले युवा अवस्थेंत आमी पुराय लंगा दावणी म्हणून तसल पुराय घाल्लेल चिरयो. जाल्यार आत्त आमगेले 40 वर्सां प्रायेरी सन्न चेडवांनी तांणी घालचे तांगेल नेसण परत ते कालमानांत कित जावन आसता आनी आमकां तेची विचित्रशी तेन्ना दिशिन आसा. कसकसल नेसण करता बा ही चेडूं, कसकसल नेसता बा म्हूण दिसतालें. जाल्यार आत्त कसलेय पळयल्यार चंद दिसता आनी खुशी दिसता. तांत आमगेली एकली नाती दिसता आमकां. तुजी तसली चमकण नेसण म्हगे लागीं आशिल्लें. जळकूच दोळे, तांबडे गाल म्हगे लागीं आशिल्लें. दोळ्यांत एक नमनेची एक झळकी, एक उजवाडो, एक पळपळो. तो दोळ पळयतनाची तशण एक ते चित्तलाची एक हेशी दोळीशी तसल नमने एक दोळ्याची एक झळकी तेची लील तोंडांत. आनी तिगेले तांबडे गाल्ला कसले रंग लावका म्हणून ना. ते गाल्लान त्या नमनेचे रगत म्हळ्यार रक्ताचे वर्ण थंय दिसता. तांबडे गाल आनी काळू केसू दिगी फांती. अशा तेन्ना ते चिली उपरांत दिगी फांती सोडतालीची. आतां काला जाताना ती फांती पुराय
कतर सुनो आता बॉब कटगी कसं की नमूनवार कालमान आता किता पुराय फॅशन येता ते आमगे 40 वर्सां प्रायरी बोशा 18 वर्साचे लियो तांगे केस कशी काळो मू दिगी फांती असताल तांकां आमगेल केस पुरा झडो सूर जावनू सानो 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 जावनू सान आंबडे गात्राक येवनू रब्बू सूर जाता तेन्ना दिगी फांती पळयतना आमकां ओ मिगेल्या खंय आशिल्ली मू अशी दिगी फांती आतां खंय गेल्ली कशी गुड्डी जाल्ली म्हळ्यार कळना सपूर सरनी विरशी फांती येवन रबची स्थितीक येवन पावच्याक आरंभ जावन आसता तशीची शंखात सलगळो आशिलो मिगेलूय शंखात सलगळो शंख म्हळ्यार एक चंद नयो जावन तो भोरून घेतिलशी सपूरसो ते शंखा गळ अशी कितलो चंद आशिल्लो गळो मागीर गळ्या वयर गळ बैसून मेरी मेरी पळोवन पळयतना एक नमने विचित्र स्थिती सादारण 40 आरंभ जाल्यार 60 वयर पावतना मागीर सांगचें नाका तेन्ना 40 वर्सां आसतना ते गळ्या वयर गळ बश्या सूर जातनाची शंकात असल गळ आशिल्ली चलयां पळयतना खंयकी एक सानशी एक भितरी एक असहना दिशिल्लें आस तशीची मेजी मागशी घुमता आशिल्लीची तर नेप्रायेचेरके वय खंयचे त्यारा वस न्हय आनी खंयी वस तेन्ना हो म्हणून पळयता लोक आशिल्ले मागशी घुमता लोक आशिल्ले वदचंद आशिल्ली गी ना गी गोतना जाल्यार ते प्राय तशीची तांणी सकडाल दोळ्याक वताची तांगेले चाल चलन चमकण हांसू वेसू प्रती एक जनाले मना वत आशिल्ले जाल्यार 40 येतना बोशा पळयतले संक उणी जाता तांणी कसो न्हेसल्यांगी तांणी कसो करता की कोणें तितले गमन दिनांची आमकां निमगिता नांची म्हणलें एक सानू बेजारू मनान तूं भरून घेवच्याक आरंभ जाता आतां तर चिके पावडर लायिल्ल चड जाल्यार कुसू कुसू हांसताची सकड वय चिक्के लेकिन चड मेकअप करून भायर आयिल्ले जन दुद्दा वेसू म्हणटाची नवरात्री वेसू म्हणटाची प्राये मिक्कून कसं केल्लेलेय जनाल तोंडा एक हास्याचे विशय जावन रपता त्याची सान्न चिलयांनी कसं केल्यार धरता इथे म्हणजे तांगेल प्राय तशीची तांणी केल्यार चंद दिसता म्हणून जन माफी करताची सहन करताची जाल्यार प्राय जाल्ल्यान कसली केल्ली तक्षण सकडांकय मना भितरीची हास येता इतली प्राय जाला करून घेतला पळय वे सान्न चलया म्हणके वेसो म्हणून आम्ही बैसून उलयनांचे तसले उतर आमगेल बदल दुसऱ्यान उलयतना ते खंयकी मना भितरीची एक दुखे दित्त म्हणलेलें वय वाऱ्याक वरल चिके निसरल्यार पूत ताय तोंडा गांठी घालता वय तेन्ना आंगाचे पुराय आमी कितले काळजी घेवका जाता म्हळ्यार चिक्के अशी तशी जाल्यार चेडू आंताय आमी ते आंगा सोयना अशी करता म्हणून दिसूपूर तांकां तेतून सन्न चेडवांनी कितले आंग सोड भोवल्यार कोणेय तांकां म्हणलें म्हणतल नांची तांणी ते तांगे प्राय ते कित करता असाची म्हूण लेखताची तेची प्राय जाल्ल्यान केल्यार ते पुराय एक वयरसून थापिलशी दिसता शिवाय ते सहज सौंदर्याक दाखल जायना ते प्राय तशीची ल्हान मात्याचे लांबचे पोट्टाचे बामणाकय तांगेली हांगेली बायलची चंदी वय बोशा बामणाक म्हळ्यार दादल्यांक तांगेले बायल खंयगी एक आकर्शण तांगेले उण जाता म्हणून दिसचे वेळू 40 दांट वतना म्हूण दिसता बोशा बायल मनशानय तशीची खंयगी चेडू बाळाल पळवण बामणाल पळवण म्हणून तांगेल बदल तांणी पळवण करून घेतली उणी जाता की म्हूण दिसता आनी चेडवान सोडले म्हूण वायट जाता म्हूण खेळ्ळें आनी कसगी घरांत व्हरले ते काणू उड्डव कानू म्हूण त्या वय कोयरा बुटीं घाले म्हणके त्या वय पोटांतू घालून घेतले जाय गी नाक गी भूक आसचो ना जेवो
मेळलेले नाक दिलेले पुरा खावनू 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 एक नमने 2 सुत्तू आंग चड वाडता. कुर्टाक पुराय चड चड मीर पडताची. आनी गळो तावळ सांगिल म्हणके गळ्याकय मिरी, गळ्या वयर गळो अशी पुराय जावनू खंयचीय बायल मनिशी ती तिगे सहज आकर्षणेतून ती दूर दूर वता. आनी बामणाकय बोयशा बायल तितली चंदी दिसना आनी तांगेली हांगेली बायलाची तांकां चंदी दिशा सूर जाता. म्हळ्यार तशी न्हय, आमगेलें आकर्शण आमी कशी राखून व्हरका, आमगेलें अंगसौश्ठव आमी कशी राखून व्हरका म्हळेल बायल मनशान आलोचन करूंक आरंभ करची एक प्रायय 40 वर्सां म्हूण दिसता. थंयतून वची लायक योग्य व्यायामू, योगू, प्राणायामू असल पुरा कोरनू तांगेलें अंगसौश्ठव राखून व्हरचे दिशान बायल मनशान आलोचन करका पडटा. नाजाल्यार तांगेली हांगेली बायलाची चंदी म्हूण घरांत वर्णन करचें कान्नारी आमी घालून घेवका जाता. आयकनवे तुवें मालगड्यान सांगिलें, पिक्कल पान पडतना तरणे पान हांसता म्हणून. पोरी आयकनवे तुवें, पोरणे पान पडतना तरणे पान हांसता काय? जाल्यार मुखार सोनू ते तरणे पानय पिकता आनी ते एक दीस पडटा म्हळेलें. ते ल्हान प्राये पोरीक तिका तितले तेन्ना विचार आसना. मागीर ती काय 40 वर्स जातन तिका मनांत असले एक विचारू येवच्या पुरो. तरणे पान तेन्ना पिकल पान जावन आसता आनी ते एक दीस झडटा आनी रुखातून पडटा. तशीची ते पोरिल्याक ती सांगता, कित्याक तूं अशी नीट येता आनी मिगेल प्राय कित्या उडगास हाडता. ते नीट येतना हिगेल प्राय उडगास येता. कित्याक म्हळ्यार तिगेल म्हणके नांचूक उड्डूक प्रतिजन जायना. त्यातून तिगेलें प्राय ती परत परत तरणी पोरी पळयतना तिका उडगासा येता. वय हांव सान प्रायेची न्हय, म्हाका 40 जाला, मिगेल अंगसौश्ठवांतूय बदलाव आयला. तेतून पुरा बायल मनशांनी 40 वर्स म्हणटना येदे जागृत जावका जाता. तांगेलें खाण जेवणा बदल येदे लक्ष घेवका जाता. कसं मेळ्ळें तें पुरो पोट्टान भरून घेवची न्हय. येदे व्यायाम करका पडटा, येदे प्राणायाम करका पडटा. तशी तांगेली चंदाई, आंतरीक चंदाई ती तोंडार परजळची म्हणके तांणी पळोवंक घेवका जाता. तांकां प्राय जाल्लेल्याचे ते एक प्रौढ एक कसलें तोंडार एक ते लूक म्हणटा पळय ते हाडचेशी तांणी पळोवन घेवका जाता. सान प्रायच्यांक चंद ते जाल्यार प्राय जाता जाता येतना ते प्राय तकीत एक वजन देहा तुका वजन न्हय तें एक आमगेले तोंडाची एक हांतूची ते एक वजन आमी हाण घेवका जाता. ते एक प्रौढिमा हाण घेवका जाता. म्हळेलें एक विचारूय हांतू अंतर्गत करून ही कविता 40 वर्साच्यो तळमळू म्हळेलें हांवें 27 वर्सां फुडें बरयलें. ही कविता तुमकां कशी लागली अवश्य आमकां तेळसिया. येवच्या हप्त्यान तूं आनेक कविता संगात परत हाजर जाता. नमस्कार.